नमस्कार, आवाज गोचो ह्या बुलेटिनाचेर हा प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरांनी नदर मारूया हेडलायन्सांचेर। गांवठी नुस्त्याचे दर पावले 300, शेतक्यो 600 जाल्यार चणक 800 रुपया किल। म्हापशा बाटाच्या गुदावाक उजो लागून 40 लाखांचे लुकसाण, शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास। रेवोडच्या शिमोल्डा वाड्यार येवपी मोबायल टावराक थळाव्यांनी केलो विरोध, भलायकीचेर परिणाम जावपाचो उक्तायलो भंय। गोवा डेअरी संचालक मंडळ वेंचणुकेंत राजेश फळदेसाय पॅनलाचे 9 उमेदवार जैतिवंत। आनी पावसाच्या उदकान तुंबलो मोरजेचो रस्तो, उदकांतल्यान वाट काडटाना गाडी चलोवप्यांक जालो त्रास। आनी आतां खबरो विस्तारान। गांवठी नुस्त्याचो दर आतां बरोच वाडला अशें नुस्तेकारांच्या म्हणण्या वयल्यान दिसून आयला। मुड्ड्योश्यो 1000 रुपया किलो, चणक 800 रुपया किलो तशेंच हेर नुस्तें वेगवेगळ्या दरान बाजारांत विकतात। 500च्या वयर ह्या नुस्त्यांचे दर आसात, पूण आयज सोमार आशिल्ल्यान गिरायक कमी आनी सांज मेरेन विक्री जाली ना जाल्यार दर मातशे कमी करून विकून वयतात अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें। पावसान नुस्तेमारी बंद आशिल्ल्यान मानशेच्या आनी गांवठी नुस्त्याक बरीच मागणी आसता आनी गोंयकारांक नुस्त्या बगर दीस वचना अशी गोंयकारांची अवतिकाय जाल्या। शेतक्यो 600, चणाक बाजारात गांवठी 800 आसता, मुड्डोश्यो 1000 आसता। आमी आतां एकच भाशेचें म्हणून सांगूंक जायना, जायते भाशेचे मिक्स येता, माणसांचें येता, सुंगटां आसता, कावंदरां आसता, शेवटे आसता, जायते भाशेचें नुस्तें आसता, तामशें आसता, जायते भाशेचें नुस्तें आसता। एकूच आहा म्हणूंक जायना। मुड्डोश्यो हाल्यो, चणाक हाल्यो, शेतक्यो हाल्यो 600 किलो त्यो। मांड्यानी मिक्स जाता, थोड्या लोकांक 600 रुपयांचे नाका, आयज मांडे म्हणून घडये आमी केन्नाय मागीर गिरायक ना जाल्यार 500नी बसून घालता, गिरायक ना जाल्यार सवाय दिता आनी आयच्या फाल्यांक दवरिना नुस्तें, आमकां फ्रेश घालून। म्हापशा जमा मस्जिदी लागसार कोलवाळकार इमारतींतल्या बाटा शूज ह्या बूट कंपनीच्या दुकानाच्या गुदावाक उजो लागून सुमार 40 लाखांचे लुकसाण जाले। आयतारा राती 8:15 वरांच्या सुमाराक ही घडणूक घडल्या। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। कागदी पेटयल्ल्यान प्लास्टीक आनी चामड्याची चप्पलां आनी बुटांक उजो लागिल्ल्यान उजो नियंत्रणा भायर गेलो। उदकाचे 4 बंब वापरून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ह्या उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक यश मेळयलो। कॉल आयला, आमचो फर्स्ट टर्नआउट जालो, शाळेत फोन आयलो, 20-15 पयले कॉल आयला आनी सेकंड टर्नआउट आमचो 20-33 जालो। 20-33 हांगा येयला, हांगा जर पळयता जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी फायर फायटींग ऑपरेशन चालू आशिल्लें। फायर फायटींग करता आसतना तेजो ताका स फावटी ताका लायट शॉर्ट जाली, इलेक्ट्रीक करंट आशिल्लो, हांवें जाल्यार ते बंद करात, भुरगे म्हाजे सेफ्टी उरपाक जाय आनी मागीर इलेक्ट्रिसिटीन ते बंद उरलेल्या परत फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी नाव फायर वॉज इन अंडर कंट्रोल। Unfortunately today damage has done by short circuit, maybe it's clear by the locals and the police, and that guy is doing his job. Expectedly around 6 to 65 lakh which is our initial estimate कि हमारा यहाँ पे we have some losses. After that we will conclude that, then we will give the final information. रेवोड्या शिमोल्डा वाड्यार जावपी मोबायल टावराक गांवच्या थळाव्यांनी विरोध केला। हो टावर जाता त्या जाग्यार सरकारी स्कूल आसा, तशीच आडेकडेक सुमार 100 घरां आसात। गांवांत 75 वर्सां पिरायेचे तशेंच 60 वर्सां पिरायेचे लोक चड रावतात। तशेंच ह्या सरकारी शाळेंत तरणाटे भुरगे वयतात, जाल्यार वाठारांत लागींच आशिल्ल्या आंगणवाडीन 3 वर्सां पिराये सकयली ल्हानसान भुरगीं वयतात।
ह्या टावराचो लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जातलो देखून थळाव्यांनी ह्या टावराक विरोध केला. तशेंच वाठारांत भलायकी केंद्र आसा देखून उपचार चालू आशिल्ल्या दुयेंत्यांचेर हांचो परिणाम जावं येता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हांगासर एक स्कूल आहा गव्हर्मेंट आनी गांवच्या लोकांक हांगासर तांकां सांगलें पयलीं की एक इलेक्ट्रीक पोल घालता म्हणून आनी तेजे खातीर लोक उगी रावले. पूण जशें तांकां कळपाक येयलें लोकांक की हांगासर रेजिडेंट एरिया आसा आनी ही जे टावर घालता पळय तो गव्हर्मेंट इस्कॉलाच्या प्रेमिसीन घालता तेंच्या कंपाउंडान. सो जेन्ना लोकांक कळ्ळें तेन्ना लोक हांगासरले भायर सरले आनी तुमी पळोवंक शकता गांवची भुरगीं जाणटी तरणी सगळे लोक भायर सरलेले आसा हांगासर आनी ते लोक अपोज करतात कित्याक ह्या टावराक नाका म्हणून हेल्थाक मार बसता. सो हेजेर तेंच्यांनी सरपंचाक मागीर तेंच्यांनी हेल्थान मागीर तुका डेप्युटी कलेक्टर PWD असिस्टंट इंजिनियर हांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी एज्युकेशन डिपार्टमेंट सगळ्यांक घातलेल्या लेटर तेंच्यांनी. गोंयच्या CMाक हांव मेसेज एकूच दिवंक सोदतां. CM जो आहा तो लोकांक लागून आमचे सेवेक लागून सो ताका लागून तो CM जाल्लो आसा. सो ते म्हाका जर लोक जर खूश ना जाल्यार थंय घालून टावर बी कांय फायदो ना. सो ताका लागून लोकांक खूश करपाक लागून हें काम करपाक जाय. जो टावर आहे हाय रेडिएशन हितून भुरगीं जाणटी जावं तुका प्रेग्नेंट बायल जशें म्हटलां तशें सगळ्या लोकांक त्रास जाता. सो टावर गरजेचो आसा आयच्या समाजान ना न्हू पूण जी घरां लागीं आसा लोकेलिटी आहा स्कॉल आसा बालवाडी आसा जे ल्हान भुरगे येता थंय गरज ना. सो हांव चीफ मिनिस्टराक मागता की हो व्हिडिओ जसो पावलो तो लोकांची रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून घेवपाची आनी टावर इमिजिएटली खंय दुसरे शिफ्टिंग करपाचो. लोक अपोज करिना शिफ्टिंग कर म्हणटा. गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाच्या वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो. राजेश फळदेसाय आनी विठोबा देसायाचे पॅनल जैतिवंत जाले. गोवा डेअरीच्या वेंचणुकेन 12 गटांतल्या जैतिवंत गटांतले 9 वांगडी संचालक म्हूण वेंचून आयल्यात. कुटींतल्या सहकारी भवनांत जाल्ल्या गोवा डेअरीच्या वेंचणुकेन 95% मतदान जाल्ले. गोंयांतल्या वट्ट 167 सहकारी संस्थांतल्यान 160 संस्थांच्या अध्यक्षांनी मतदानात वांटो घेतिल्लो. ह्या वेंचणुकेंत व्हडा संख्येन हाजीर रावन विविध दूध संस्थांच्या अध्यक्षांनी मतदान केले. दुधकारांनी आमचेर एक विश्वास दाखयलो आनी परत एकदा आमकां निवडून दिलो की गोवा डेअरी सारवार करपाक. आज गोवा डेअरीची परिस्थिती आहा ती खूब कठीण आहा. ती आमी जबाबदारी स्विकारतले आनी गोवा डेअरी सांबाळून तेजी एक परत एक नांव वयर काडटले. आज सेलाचो खूब डाम जालो आहा. डेअरी सामकी डबके येयल्ली आहा म्हणटकीर आमकां खूब कट घेवचे पडटले. सरकारानूय सपोर्ट घेवचो पडटलो आनी तेजी वयर काडची पडटली. आमी फार्मरां ही सपोज तांकां प्रायस वाडोवन दिवपाक खावडी प्लांट बंद आसा तो चालू करून तांकां खावड सप्लाय करतले आनी आमी सगळीं एक संग रावन डेअरी सारवार करतले. चेअरमॅन कोण आसलो तुमचो? चेअरमॅन निवड सारकी नंतर. चोपड्या मोरजे मांद्रे तशेंच धारगळ ह्या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान रस्तो पुराय उदकान भरला. रस्त्याच्या कुशीक आशिल्लीं गटारां मोडून पडल्यात. पावसा पयलीं गटारां नितळ करूंक जाय आसली पूण पंचायतीन हाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें. पावसाचें उदक रस्त्याचेर तुबिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक आतां बरोच त्रास जावपाक लागला. तशेंच सामान्य मनशाक चलपाक लेगीत वाट मेळना. त्या खातीर थळाव्या पंचायतीन ह्या गजालीचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. देशान कोरोनाचे दुयेंती सातत्यान वाडतूच आसा. फाटल्या 24 वरांत 12,805 कोरोना दुयेंतींची नोंद जावन 15 जाणांक कोरोनान मरण आयले. शुक्रारा दिसा देशान 13,079 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्ली. हाच्या आदल्या दिसा म्हळ्यार बिरेस्तारा दिसा 12,847 दुयेंतींची नोंद जाल्ली. 13 ते 17 जून मेरेन देशान 50,000 वयर कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. केरळ आणि महाराष्ट्रात सध्या सगळ्यांत चड 3,000 वयर कोरोना दुयेंती आसात. देशांत सक्रिय दुयेंतींची संख्या 71,022 वयर पावल्यात. एका दिसा पयलींच ही संख्या 66,701 चेर आशिल्ली. दिसान दीस कोरोना दुयेंतीचे प्रमाण वाडतूच आसात. जून म्हयन्याच्या 19 दिसान गोंयान आतां मेरेन 1,344 नवे कोरोना बाधित मेळ्ळ्यात. सरासरीचो विचार केलो जाल्यार जुनांत दिसाक 70 ते 71 दुयेंती मेळटात.
आता मेरेन 1,92,044 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार 31,430 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.15% इतलें आसा. आयतारा दिसा 815 नमुन्यांची तपासणी केल्या उपरांत 78 दुयेंती मेळ्ळ्यात. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 9.57% इतके वाडल्यात. शेनवारा दिसा 100 परस चड दुयेंती मेळ्ळे. दर दिसा 17 वयर दुयेंती मेळपाक लागल्यात. हाका लागून कोरोनाची भिरांत अधिकूच वाडत आसा. दोन दीस फाटीं तुये वाठारांत बिबट्यान एका चल्याचेर हल्लो केल्लो. ह्या संदर्भात तुये पंचायत क्षेत्रांतल्या लोकांनी रानाचें निरीक्षण करून सर्वे करपाची अशी मागणी तुयेच्या थळावी रानमंत्री विश्वजीत राणेक केल्या. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली हे बिबटे गांवांत भोंवत आसतात आनी हाचेर रानमंत्री कांयच लक्ष कशें घालिना. पूण ह्या हल्ल्या उपरांत तरी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जागृत जावचें आनी रानाची सर्वे करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आता ही एक संधी आसा जागृत जावपाक जाय तेंच्यांनी सिरियसली घेवपाक जाय आनी परत अशें जावपाक जायना म्हणून कांयतरी सिरियस स्टेप घेवपाक जाय. मेन म्हणजे तेंच्यांनी जितीन रानाचो सर्वे करपाक जाय आनी निरीक्षण करूंक जाय. खंय आसा थंय वचून कांयतरी करपाक जाय. ते एक पिंजरो घालून जावचें ना तें फक्त दाखोवपा खातीर पिंजरो घातलो म्हणून जायना. तेचेर रिजल्ट मेळपाक जाय, इनपूट आउटपूट कांयतरी मेळपाक जाय. बेश्टें आमी दाखयलो म्हणून तशें जायना. तेच्या कारण आमी परत एकदां अपील करता फॉरेस्टाक, इवन फॉरेस्ट मिनिस्टराक अपील करता विश्वजीत राणे की तेणी हेतून गंभीर लक्ष घालपाचें आनी वन मंत्र्याक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरांक डायरेक्शन दिवपाचें. सगळ्या रानाचो सर्वे करपाचो आनी खंय आसा थंय इम्प्लिमेंटेशन ब्रिडींग कितें आहा जाल्यार तेंचें बघपाचें. थंय घालून त्यो वचून पिंजरे घालपाचें. तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमी कळकळीची विनंती करता आनी डायरेक्शन दिता की तेंच्यांनी बेगिना बेगीन ह्या वागात धरून खंयच्याय परिस्थितीन तेचे अभ्यास करून ताका धरून ह्या गांवांत जी दहशत वागाची आसा ती नश्ट करची इतलेंच सांगता. केंद्र सरकारान शेतकारां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो लागू केल्यात. ह्या येवजण्यांचो लाव सगळ्या शेतकारांक मेळटा आनी ही संद सगळ्यां खातीर उक्ती आसा अशें कुडचडचे भाजपा मंडळा तर्फे असोल्डा पंचायत सभागृहांत किसान मेळाव्या वेळार शेतकाऱ्यांक म्हायती दिली. तशेंच ह्या मेळाव्यांत शेतकारांक कृशी कार्डां आनी भाजयेची बियां वाटली. शेतकारांनी शेतां रोवची आनी आपलो शेती वेवसाय कायम दवरचो अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान कृशी मेळाव्या वेळार सांगलें. केन्नाय गरज पडली जाल्यार आपलो तेंको हो आसाच अशें उतर लेगीत निलेश काब्रालान कृशी मेळाव्या वेळार कुडचडकारांक दिलें. एखादो आमचे कडेन एक्सेस जे प्रोडक्शन आसा जे तुमकां आमचे कडेन आमी वात एक्सेस असं म्हणूया आमी जावं नाल्ल आमचे कडेन एक्सेस आसा. अशा वेळार आमी जे प्रोसेस करपाचे जे युनीट आसा हेचे साठी मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारचे ज्यो योजना आसा प्रोसेस युनीट घातलो एखादो नाल्लाचे जावं आमी प्रोडक्ट करपाचे तेल काडपाचे जावं बाकीचे प्रोडक्ट करपाचे बाकीचे केरळा अशी बरी फॅक्टरी आसा. त्याचप्रमाणे आमी ह्या भागांत हे केलें ट्राय केले एखादे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा बाकीचे हे आसा अश्यो विविध स्किमी आसात ह्यो शेतकारांसाठी आमच्या केंद्र सरकारान हांगा शेतकारांसाठी स्किमी केल्ली आसा. सरकाराकडे मागता की संदेशाक घेवन ज्यो ज्यो गोष्टी सरकारा मार्फत करपाक जाय ह्यो करून घेवच्यो आनी संदेश खंय फाटीं पडचो ना आनी संदेशाक सपोर्ट कसो जाय तेको जाय हांव दिवपाक बाकीचे डिपार्टमेंट दिवपाचे आसा ते आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले कोंकणींतले ज्येश्ठ लेखक दामोदर मावजो हांचो केरी 70 हांगच्या स्वामी विवेकानंद माध्यमीक विद्यालया वतीन भोवमान जालो.
स्वामी विवेकानंद संचलित विवेकानंद विद्या मंदिर कोंकणी शाळा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेची पळोवणी करून दामोदर मावजो हांच्यांनी तांचे शिक्षणीक प्रगती विशीं तुस्त केली. फाटल्या 35 वर्सां सावन संस्थेचे वेवस्थापन आनी पालक संस्थेचे उदरगती खातीर भरपूर योगदान दितात. फाटल्या 4 वर्सां सावन माध्यमिक विद्यालयाचो 10वेचो निकाल 100% लागता. ह्या खातीर दामोदर मावजो हांच्यांनी तांकां परबी भेटयली. भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावपा खातीर संस्था तरेकवार उपक्रम राबयतात. ही तोखणाय करपा सारकीच गजाल अशें दामोदर मावजो हाणें सांगलें. वेवस्थापन समितीचो आदलो अध्यक्ष नामदेव गांवस हांणी दामोदर मावजो हांकां संस्थे वतीन भेटवस्तू भेटयली. माध्यमिक विद्यालयाचो प्रभारी मुख्याध्यापक गोपीनाथ गांवस, शिक्षक चंद्रशेखर गांवस, जयेंद्र केरकार आनी हेर शिक्षक ह्या वेळार हाजीर आसले. कोरोना दुयेंतींचो आंकडो सेगीत वाडत आसा. तो वाडचो न्हय म्हूण दर एकल्यान कोरोनाचे नेम पाळचे. मास्काचो उपेग करप म्हत्वाचें, तशेंच सॅनिटायझराचो उपेग करचो अशें आवाहन भलायकी खात्याची संचालक गीता काकोडकर हिणें केलां. भलायकी खात्यान कोरोना महामारी आड सगळीं पावलां उबारल्यात. लोकांनी स्वताच्या भलायकेक सांबाळपाक कोरोनाचे नेम पाळपाकूच जाय अशें तिचें म्हणणें. BA2 variant, that is Omicron. We don't have any new variants. So if at all COVID has to be contained, the only precautions to be taken are by using a mask and in crowded places and vaccination. Everyone who is due for vaccination has to come for vaccination. The booster dose, government hospital already booster dose आसा 60+ लोकांक, फ्रंटलाइन वर्कर्सांक ज्यांचे संपर्क चड आसता with the infected population. It's already there. आणि तांकांच आमी यो म्हणटात, तांची वॅक्सिनेशन तितली सॅटिस्फॅक्टरी जावना. सो आमी सगळे तरेचे हें केलें, हर घर दस्तक केलें. दो वी आर नॉट so much work is there in the health department. Still we have had this Tika Utsav, we have had several press conferences and we are still asking the people, please come forward and get vaccinated. The ones who are due for the dosing. Please are not 60+. गोंय सरकारान मुद्दम जावन पंचायत वेंचणुकांक कळाव केला आनी लोकांचो वेळ वगडायला अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सरकाराचेर आरोप करता. मागास वर्गीयांच्या आरक्षणाचें कारण दिवन सरकारान हो कळाव केला अशें सार्दीन म्हणटा. तशेंच प्रशासक नेमिल्ल्यान सरकार सामान्य मनशांक त्रास दिवपाक सोदता असोय आरोप ताणें केला. जालें कितें रिजर्वेशन कितें केलें, ताका लागून कोण कोटा गेले ते गेले आनी आयज एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केल्ले आसा. लोकांक त्रासांत घालपाची ही सरकाराची उमेद. एक इलेक्टेड बॉडी, एक एडमिनिस्ट्रेटर एक जायना. लोकांक निवडून काडले आसा, बरें वो वायट. तुम्ही जाणा आशिल्ले कित्याक वाय डोंट यू स्टार्ट प्लॅनिंग इन एडवान्स? वेळार कित्याक रावता? तुम्ही जाणान हें करपा आशिल्लें. लोकांक पानीश करपाक कोण नाकात. ही आमची एक पानीश करुया, थिंग कोण शेड्यूल कास्ट करुया, कोण ते पडालो थिंगा शेड्यूल ट्रायब करुया आनी कोणा बायलां कोणा त्रासाक घालपाक लेडीज करुया, हें नाका. जी फुडें एडमिनिस्ट्रेशन चलता तें लोकां खातीर, लोकां बऱ्याक. दोळे उगड्यात आनी सगळें करतात तें कोण जिखता तो जिखतलो. कोणे पळय आमदार जावं चीफ मिनिस्टर जावं कोण पंचायत मंत्री, नोबडी विन बाय 100% वोट्स. कोण विरोध आसात ते कोंत्र मारतात, कोण फावला आसात ते फावला मारतात. दक्षिण गोंय ट्रक संघटनेच्या नव्या समितीची बसका आयतारा दिसा जाली. उपरांत नवे कार्यकारी अध्यक्ष वेंचलो.
कुडचडच्या रवींद्र भवनात जाल्ल्या ह्या बसकेन दक्षिण गोंयचे व्हड प्रमाणात ट्रक धनी हाजीर आसले. नवे कार्यकारी अध्यक्ष म्हूण वल्लभ दळवी वेंचून आयल्यात. आमी ट्रक धनयांचे प्रश्न सरकारा मेरेन पावयतले. खणींचें काम बंद जाल्ल्यान ट्रक मालकांक ग्रीन टॅक्स आनी रोड टॅक्सांतल्यान सध्या तरी सुटका दिवची आनी खणीचें काम परतून सुरू जातकच कर रोखडेच भरतले अशी मागणी सरकारा कडेन करतले अशें वल्लभ दळवीन सांगलें. मेन आमच्या टॅक्साचे ग्रीन टॅक्साचो विशय आसा. एक तर ग्रीन टॅक्स जो आसा तो आमकां 14,500 जो सेंट्रान आतां 14,500 लायिल्लो आसा, प्लस गोवा गव्हर्मेंटाचो पयलीं 4,400 टॅक्स आशिल्लो. सो आतां तो मेळून जवळ जवळ 19,000 टॅक्स जाता. तेन्ना तो आमकां बॅड जायना सगळ्यांक. तेन्ना गव्हर्मेंटान तो एक टॅक्स खंय तरी करपा जाय. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो. लेटर सावथ गोवान पयलीं केल्लें आसा, ताका फॉलो फुडें करतले. तशेंच आमचे मायनींग भागाचे म्हणटा तशें काबराल बाब मिनिस्टर आसा, आमचो गणेश गांवकार आसा आमदार, सांग्यावेलो आमदार आसा, अशें सगळ्यांक आमी सगळ्या कडेन वतले, सगळ्यालो सपोर्ट मागतले. सगळ्याच्या सहकार्यान आमी ते सगळ्यालो ट्रकवाल्यारो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी ट्राय करतले. पोरण्या गोंयांत युनेस्को दायज थळा लागीं आशिल्ले वादग्रस्त बांदकाम मोडून उडोवपाचें म्हूण पोरण्या गोंयचे थळावे सुमार 200 दीस जाले आंदोलनाक बसल्यात. पूण सरकारान दोळे बंद केल्यात आनी कानार केस काडल्यात. ह्या प्रकरणाचो निवाडो दिवंक पंचायतीचो संचालक कळाव कित्याक करता असो प्रश्न सार्दिनान विचारला. तशेंच मुख्यमंत्री आनी नगर नियोजन मंत्र्यान तरी ह्या प्रकरणा विशींचो निर्णय बेगोबेग कळोवचो अशेंय सार्दीन सांगता. सगळीं गोंयकारांक दूख भोगता की आयज पर्यंत हें ओल्ड गोवा तें कोणाली घर पडें बांदिल्लें आसा. 200 दीस जाले लोक अजून थिंगा थोडे हंगर स्ट्रायक करतात. पूण हे सरकाराचे दोळे उगडनात. लोक पंचायतान गेले, पंचायतान ऑर्डर दिली, तांणी स्टे हाडली. एकल्याक रायट आहा खंयची ऑथॉरिटीक वचून जस्टीस मागपाक. हांव एकूच म्हणटा, कित्याक हे जजमेंट दिनात डायरेक्टर ऑफ पंचायत. इफ इट इज इन फेवर दे विल बी हॅपी. If it is against, they can go to higher authority. देखून हांव CMाक, टाउन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराक हांव मागता दोळे उगड्यात आनी लोक बेकार ना. People are doing all this to see that the government open their eyes. तुमचे दोळे उगडपाक आनी जात तितले बेगीन हे डिसिजन घेवपाक. दुसरी गोमंतक टीव्ही गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो सातत्यान तुमच्या मुखार हाडटा आनी अश्योच हाडीत रावतलो. मात सध्या वेळ जाला. हांव तुमचो निरोप घेता आनी फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.